केपे सांगे तालुक्यांतल्यान आयल्या. वी आर रिप्रेझेंटिंग मिशन बायपास आणि आम्ही केपे सांगे तालुक्याक एक डेडिकेटेड मायनिंग कॉरिडॉर मागतात. आवर डिमांड इज व्हेरी सिंपल, लेट अस लिव्ह. आम्ही मागतात नितळ स्वास आणि मेकळी वाट. हे सोडून आम्ही काय मागपाक आयले ना, आम्ही हाय क्लास डेव्हलपमेंट मागपाक आयले ना. वी हॅव कम फॉर अ व्हेरी बेसिक अँड स्मॉल डिमांड ऑफ आस्किंग द गव्हर्मेंट टू लेट अस लिव्ह इन पीस. आम्ही जाणात की ह्या देशाक प्रत्येक मनशाक आपलो धंदो करपाचो अधिकार आसा, पण हो धंदो करता आसतना दुसऱ्याचे मुळावे अधिकार चिड्डुवपाचो वृत्तीचो आमी विरोध करतात. वी से यू क्रिएट प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड देन यू डू युअर बिझनेस. लोकांच्या जिविताचो खेळ करून तुमचो धंदो तुम्ही चलयनाका, हो आमचो डिमांड आसा. अँड आय फील दॅट इट इज अ लेजिटिमेट डिमांड. आज हांगा जे लोक जमल्यात दे आर कमिंग फ्रॉम ऑल प्लेसीस लायक रिवणा, सांगे, तिलामोल, केपें, कुडचोरेम, तुगेले कुर्टी. सो कुरपेच्यान सगळेच्या वाठारांतले लोक हांगा येयल्ले आसा बिकॉज दे आर सफरींग इट डे इन डे आउट. जवळ 100च्या वयर लोक अपघाताचे बळी पडिल्ले आसात. 100नी वयर लोक अपंगूळ जावन घरा पडल्यात. बायलांच्यो डिलिव्हरी रस्त्यार जातात. 4-4 वरां 5-5 वरां लोकांक ट्रॅफिकांक जामाक रावचें पडटा. सो लोक त्रस्त जाल्ले आसात. दे आर फायंडींग दीस इज अ मायनिंग टेररिझम. एक वेळ हाजी आतंकवाद्याची गुळी लागून तो थंय जखमी जाता आनी तो मरता, ताची बॉडी तरी मेळटा. पण व्हेन यू आर क्रश्ड अंडर द टायर्स त्याची बॉडी सुद्धा मेळना दहन करपाक व्यवस्थित. आमी कोणा धंद्याच्या विरोधात ना, हांवें पयलीं सांगिल्लें आसा. पण अगेन यू आर डिस्टर्बिंग द सिविलियन लायफ अँड पीपल अगेन हॅज टू गो टू सुप्रीम कोर्ट अँड टेक अ कॉल फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट. जर लँड एक्विजिशनाचेर जर इतलो कचकटीचो जो कायदो आसा अशी जर ह्या सरकारा दिसता जाल्यार फावंडेशन स्टोन कित्याक आयल्लो? ही मोठी मिस्टेक. हो साधारण प्रश्न ना ह्या सरकारा भितर. हांव इतलें सांगपाक सोदतां की कुडचड्यार गेल्या 100 वर्सांक मायनिंग येता आनी दक्षिण गोंयाक तो एकूच स्पॉट. कोट्यांनी थावजंड्स ऑफ करोड रुपीज हांगा मायनिंग एलईडीन आसा. हेची अर्द रॉयल्टी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक वयता आनी अर्द रॉयल्टी गोवा गव्हर्मेंटाक वयता. हें आमी सांगपा नाका आसलेलें ह्या सरकाराक. गोंयचे सीएमा आमी सांगपा नाका आसलेलें. म्हाका इतलें सांगपा जाय, जो तिलामोल जो एक्सिडेंट जाला आनी 2 बायलो तितून वाल्ल्यो गेल्यो, हे फेलियर ऑफ गव्हर्मेंट. हांकां तेच रुटान मायनिंग व्हरपा जाय. आनी कित्याक लागून मदीं कट आसा. मायनिंग कंपनी ज्यो आसा त्यो रेडी आसाय बायपास करपाक. मायनिंग कंपनीक खबर आसा आज हांगा जर फोंडकूल मारलें ते 10 किलोमिटरसून फोंडकूल वाडोवपाचें. इतले इंटेलिजन्स मायनिंग कंपनीज आसात. तेन्ना हांव इतलें डिमांड करता ह्या सरकारा कडेन की जाता तितलो बेगीन बायपास रोड कराय.